लोकसभा इलेक्शनाक जशे भुरगे भायर सरपाक जाय आसले आमच्या वांगडा 2022 सरलेले तशे भुरगे ते इंटेन्सिटीन भायर सरोंक ना. ते कित्याक सरोंक ना हें आमी अंडरस्टँड करून घेतले. आनी आतां जेन्ना भुरगे रेडी आसात आमी भुरग्यांक क्लियर कट सांगलां जर कम्फर्ट झोनान जर रेवल्युशन करपाक जाय आनी गोंय वाचोवपाक जाय जाल्यार ही पार्टी फुडें व्हरोन कांयच फायदो ना. म्हाजोय टायम वेस्ट आनी जे भुरगे आपलो टायम दितात जेन्युइनली टायम दितात सॅक्रिफायस करतात तेंचोय टायम आनी लायफ वेस्ट जातले. सो जर आमी तयार आसा जाल्यार फुडें वयतले आनी हेका लागून आमी 6 म्हयन्याचो टायम घेतला. ह्या 6 म्हयन्यान डिसायड जातले इवन पार्टीचे फ्युचर डिसायड जातले की फुडें वचपाचें काय ना. कित्याक हांगा टायमपास करपाचो ना आमकां. जर आमी लायफ आमचें दिता करियर फायनान्शियल हेल्थ परते रिस्क लायफाची सगळें जर आमी घेता जाल्यार भुरग्यांनी ते सिरियसनेस घेवपाक जाय. सगळ्यांक आमी टार्गेट्स दिल्ले आहा सगळ्यांक टास्क दिल्ले आसा. परते कमिटीज आसा आमचे ते थोडे रिशफल जातले म्हणजे जे नॉन परफॉर्मिंग आसा त्या जाग्याचेर दुसऱ्याक आमी चान्स दितले आनी आमचे एक आसा की एवरी इलेक्शन आमी दुसऱ्या भुरग्यांक चान्स दिता आपली लिडरशीप दाखोवपाक. सो तें रिशफलिंग जातलें आनी त्या नंतर आमी डिसायड करतले की ह्या इलेक्शनां कंटेस्ट करपाचें काय ना. इलेक्टोरलच न्ही जाल्यार पार्टीचें भवितव्य फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर थारतलें. येस बरोबर.